मुरगांवचे आमदार संकल्प बामणकर यांच्यानी रेसी संदर्भात माहिती दिली जाल्यार तेंच्यांनी म्हणटा एक म्हटलें की प्रेस्टिजियस रेस म्हणून ही जाल्यार ही प्रेस्टिजियस रेस न्हू, ही फॉर्म्युला रेस 4 म्हटल्यार हो स्टेपिंग स्टोन. हे नवे ड्रायव्हर असता 15 ते 20 वर्साचे भुरगे हितून भाग घेता. आता प्रेस्टिजियस कोणाक म्हणा, प्रेस्टिजियस म्हणटाना की वर्ल्ड कप जाता, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, विम्बल्डन जाता व्हडल्या लेवलाचेर, जाल्यार ही रेस स्टेपिंग स्टोन जशें म्हणटा पळय न्हू, ही रेस कितक्या दिसाची जातली ही आमकां खबर ना. कोण ऑर्गनायज करता ती खबर ना. आता आमदारान सांगताना सांगला की लोक कित्याक विरोध करता ते आपणाक खबर ना. जाल्यार हे भोगदा परिसरांतले लोक आयज बसला हांगासर आनी भोगदा परिसरान एक भयभीत भितीचें वातावरण पसरलेलें आसा. कित्याक त्यो गाडयो येतल्यो, कितक्यो गाडयो येतल्यो, तेंच्यांनी बॅरिगेड घातला थंय. 3 दीस कितके दीस तरी तांकां सांगला की 3 काय 4 वरां तुमकां स्वताच्या घरान सुद्दां वचपाक गावचें ना. एमर्जन्सी एम्ब्युलन्स आनी कितें हेजेर हांव येता रुल्स एंड रेग्युलेशनाचेर. जाल्यार त्यो गाडयो येतल्यो पळय, त्यो गाडयो कितक्यो गाडयो येतल्यो, कसल्यो गाडयो येतल्यो. आतां पर्यंत आमी टीव्हीर पळयला आनी खंय पळयला, हेजो व्हडलो नॉयज करता न्हू, हेजो व्हडलो आवाज जाता तो. जाल्यार तो आवाजान म्हाका अशें दिसून येता की तो परिसर आहा पळय थंय खुबशे सोरोप, अजगर बजगर हेजे व्हडले व्हायब्रेशन आवाज सावंड जावंक ना की ते सगळे रॅप्टायल्स हेंच्या घरांनी वचपाक आहा. हेंकां बाबड्यांक मागीर फुडें स्नेक कॅचर आनी हे धरीत सोदचे पडटले. तुमी येतले, तुमचे कवळटले आनी वयतले. एक आमच्या हांगासर सप्तकाक जायंट व्हील घालता जाल्यार आमकां कितकी तरी परमिशनां घेवची पडटा. आयज चीफ ऑफिसरा कडेन विचारले जाल्यार ते चीफ ऑफिसर हो कावन्सिलर बदला, व्हायस चेअरपर्सन बदला, हेंकां म्युन्सिपालिटी कांय खबरूच ना. आनी येद्या व्हडल्या प्रमाणान मोठी रेस ही धाकटी रेस न्हू, मोठी रेस तेंच्या लेवलाक धाकटी ती फॉर्म्युला 4 म्हटल्यार इट्स सॉर्ट ऑफ अ लर्निंग. हांवें विचारली, इन्क्वायरी केली जाल्यार म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की पयले दिसा प्रॅक्टीस करतले, मागीर क्वॉलिफाय जातले आनी मागीर रेस जातली. अशें दिसून येता की थोडे कंट्री, सिंगापूर आनी त्या कंट्रीन असल्या रेसींचेर गॅमलिंगूय जाता. हांगा ऑर्गनायझर कोण, दीस रेस इज कनेक्टेड टू कॅसिनो, गॅमलिंग जावंक शकता, सट्टेबाजी एलावड. हांगा 2-3 क्रिकेट मॅचीक बुकीज जाले जाल्यार सट्टेबाजी पुलीस अरेस्ट करता. जाल्यार ही रेस करतलो जाल्यार पयलीं लोकांचो रहिवासीचो एनओसी जाय. तांकां बाबड्यांक खबरूय ना, कितक्या जाणांक खबरूच ना फॉर्म्युला 4 रेस कशी जाता, कितें जाता. सिंगल सिटर गाडी ती. आतां फॉर्म्युला म्हटल्यार की एकूच भाशेची डिझायन आसता, तितकोच वेट आसपाक जाय गाडयेक, तसलेच टायर आसपाक जाय, तशेंच इंजीन आसपाक जाय. त्या संदर्भान ही रेस फॉर्म्युला 4 म्हणून कार रेसीस जाता म्हणून पावलेले. कार रेसीस म्हणल्यार करपाक हांगा जागो खंय आहा, तर ते म्हणल्यार हो रोड जो आहा आमचो रोड, आमी ज्या रोडार नेहमी येता वता आमची वर्दळ तितली चालू आसता. आमची स्कूलची भुरगीं, कॉलेज भुरगे, आमी त्या रस्त्यावयल्यान वतात. तो रस्तो बंद करून तो रस्तो वायडनींग करपाचो तेंचो विचार चालला. जो रस्तो आतां जवळपास 8 ते 9 मिटर कितें रस्तो चड नासतालो आनी तेचे सायडीक दोनूय सायडीक अशे गटर बांदलेले आहात. ते गटर फोडून तो वायडनींग करता अशें चल्ला. पण तो 14 मिटर जातलो वा ना खबर ना. पण त्या रोड जो आसा हो एक्च्युली आमचो डेलीचो युजेबल रोड. हेचेर लोकल बसीस येतात, आमचो ट्रान्सपोर्ट फिरता, आमी येता वता, आमची भुरगीं येता वता. आनी हो जर रोड बंद केलो तर आमी खंय वचपाचें हें ते आमच्या एम एल ए कळना. हें म्हाका सरप्रायज दिसता. आतां तो एम एल ए त्या वार्डान फिरता, त्या वार्डांतलो वो आनी भायरसून येयला हेंय म्हाका कळना. म्हणजे ताका जर तो एक्च्युली त्या रोडान गेल्लो तर ताका तें कळना. तेची गाडी एक जर हाडून त्या रोडार दवरली तर दुसरी गाडी बाबा खंयसून वता हें ताका कळटा. जर त्या मनशाक जर हें कळना तर तो एम एल ए म्हणपाक किंवा तो आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणपाक लायक ना अशें म्हाका दिसता. व्हिडिओ काडला तेतून हांव फॉर्म्युला 4 जो इव्हेंट जावपाचो आसा त्या इव्हेंटा बद्दल आमी सगळ्या कावन्सिलरांनी आमचे सगळे विचार मांडलेले आसा. त्याच बरोबर आमचो भाव एक्टिविस्ट जो शंकर पोळजी आसा तो पासून त्यांनी आपलो व्हिडिओ काढून लोकां पर्यंत ही जागृती केल्लेली आसा. आता म्हाका सांगपाचें आसा, हांव परतून कांयच रिपीट करना, सगळे तेच उलयता. हांव इतलेंच सांगता, ही जी रेस जावपाची आहा, हो जो खेळ जावपाचो आहा तो फक्त श्रीमंताचो खेळ आसा. ही रॅली जी आसा ती श्रीमंताची रॅली आसा आनी ह्या भोगद्या सारक्या गरीब लोकांक तेचो कांयच फायदो जावपाक ना. गरिबांक त्रास करून 15 दीस रोड बंद करून असलो इव्हेंट करप कितपत योग्य आसा हेचेर विचार जावपाची गरज आसा न्ही. बाबान सांगला की वेन्यू आमकां ऑब्जेक्शन आहा, वेन्यू आहा तो हेचेर ऑब्जेक्शन आहा, वेन्यूचेर ऑब्जेक्शन आहा.
कित्याक हो हायली पॉप्युलेटेड एरिया ती थिंगा तुम्ही जाणा आसतले 3 मुसुंडी आहाय ते लायनी एंट्रन्स करता तेन्ना 3 मुसुंडी आहाय मागीर देवळां आहाय 3 मुसुंडी आहाय देवळां आहाय मागीर एक पावर सबस्टेशन आहा तें आय थिंक पावर सबस्टेशन आहा तितले थिंगा पावर सगळो जनरेटर आख्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक तो पावर जनरेटेड जाता तशेंच थिंगा संजय स्कूल आहा 2-3 स्कूल आहाय थिंगा ITI आहा हांव म्हणटा MLA थिंगा हाडपा जालोले तेणे पयलें लोकांक विचारपा लागलें हो फॉर्म्युला 4 हांव हाडटा लोकांक कांय विचारना काल तो प्रेसाचेर उलयला की आपूण लोकांक कॉन्फिडन्स घेतलो आनी लोकांक ना जाल्यार आपूण तो करपा ना इव्हेंट पूण आतां लोकांचो हेजेर ऑब्जेक्शन आहा तशेंच आमी जेन्ना आमकां पोर्जीन आमकां अवेरनस केलें की हिंगा फॉर्म्युला 4 येवपाक कोणाक खबर नासलें आमकां म्युनिसिपालिटीक कोणाक खबर नासली इवन कावन्सिलर थिंग वाड्या कावन्सिलराक दोगांय वॉर्ड थिंग 2 वॉर्ड पडटाय 5 वॉर्ड नंबर 5 आनी 5 वॉर्ड नंबर 6 तांकां दोनूय कावन्सिलर खबर ना जेन्ना पोर्जीन अवेरनस केलें की थिंग फॉर्म्युला 4 येता म्हूण तेन्ना सगळे आमी गेले विचारपाक गेले कलेक्टराक बी कलेक्टर आपल्या डेप्युटी कलेक्टर आपल्याक परमिशन येयलें ना मागीर आमी लेटर केलें डेप्युटी कलेक्टर आमकां आहा हेचो आमी लेटर दिला तांकां सगळें मागीर आमी एका विचारलें CO चीफ ऑफिसरा इंजिनियरा विचारलें हें ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना आनी हे आजून ते परमिशन घेनासतना हे गटर बटर फोडलो तुमी वचून चोया थिंगा आतां गटरां लायन फुडें पावले ते बरें 1 किलोमिटर पावले ते गटर फोडला हो गटर आमचो म्युनिसिपालिटी अंडर येता म्युनिसिपालिटी परमिशन आसतना गटर केस फोडून जाता ते चवकशी करूया वचून कॉटल थिंग गेले अशें दिसता आमकां की फेडरेशन इंटरनॅशनल ऑटोमोबायल ही वर्ल्डाची गव्हर्निंग बॉडी आनी आमची इंडियेची बॉडी आहा जे की फेडरेशन मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया हे हांकां परमिशन दिता बेस्ड ऑन खंयचें परमिशन हे लोकल परमिशन घेतलं की हेंच्यांनी तांकां परमिशन ही बॉडी परमिशन दिता टू कंडक्ट अ रेस आनी लोकल परमिशनाक कांय घेवना कांय घेवंक नासतना जेन्ना जर ही रेस जाता जाल्यार ही रेस इज इलिगल आनी इन केस कॅज्युअलिटी जाली जाल्यार सरकाराक व्हडलें कॉम्पेन्सेशन दिवचें पडटलें खंय एक्सिडंट जालो कितें जालें कोण नॉयज पोल्युशनान कोण मरपाक शकता आनी ही रेस आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ही फेडरेशन मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया डेन्सली पॉप्युलेटेड एरियेन केन्नाच परमिशन दिवना हे मे बी फर्स्ट टायम सिटीन खंय तरी दिला थंय चेन्नय दिल्ले ऑब्जेक्शन हाडलेले अशें दिवपाकूच शकना रोड्स नेरो खुबशा आयसून तुमी म्हणटले आतां काल आमदारान म्हटला म्हणून आमी आयज बसला की ऑब्जेक्शन लोकांक कित्याक हाडटा तें खबर ना म्हण हें सांगपाक बसला आमी लोकांक त्रास करून कसलो स्पोर्ट्स नाका कसलोच वेव्हार नाका आनी जशें तेंच्यांनी सांगलां ते श्रीमंत लोक येतले ते हांगासर रावचे ना हांगा HQ आनी लापाज हॉटेलां बरे व्हडल्या पैकी आनी बोगमालो 15,000 लोक खंय रावतले ते जाल्यार पणजे आनी थंय वयतले थंयच करा न्हू रेस ती हे 15,000 लोक थंय उबे रावन खंय शकतात तुमकां जर हेच्या संदर्भात आनी कितें क्वेश्चन जर विचारपाचें सीएम येवपाचो तुम्ही म्हटले मेळपाक ताका ऑब्जेक्शन घेवन आमी सीएम येवपाचो आहा बरोबर आहा एकूच मिनट आमदारान सांगला सीएम येवच्या पयलीं आमी हे माध्यमांतसून सीएमाक पर्यंत ही गजाल पावतली मागीर सीएम जेन्ना येतलो सीएम कितें क्वेश्चन विचारतलो तेन्ना मागीर सीएम येता तेन्ना पळोवया आनी एक सांगता ती पावरान आहा पळय हांव BJP 32 वर्सांच्यान BJP हे कोण आतां मिनिस्टर सीएम जो म्हाका तेन्ना नासलो दिसता आयज आमी कितें जावं आमी हल्ल्या बिल्ल्या आमी फाटी आहा आतां तांकां न्यू लोक कोण मेळ्ळे आतां फूल हांव खंय भोंवता हे BJPच्या नांवान सगळे लोक बॉब मारता सगळे डिस्ट्रक्शन गोवान काबार करून सोडला सगळे खंयच्याच लोकांक हितून घेना म्हणल्यार तेजे हितून घेयना लोकांची तुमी हे घेया व्यूज घेया जाय तितले घेया न्हू डिसिजन तुमी लोकांक सोडटा सगळ्यांक आपल्याक जाय ते डिसिजनां तुमी जाले तेच म्हणून आख्खें जालें तुमचें गोंय जालें तुमकां जाय तें करता तशें करपाक जायना तुमी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन असले फॉर्म्युला 4 न्हू फॉर्म्युला 1 करा लोकांच्या घरा वयल्यान चलया गाडयो पूण लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन चलया